नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आज विशय आनी पॅनल दोन्ही व्हडले आसात. विशय आसा तो म्हळ्यार लिकराचो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा लागून जो एक पॅनीक तयार जाला तो कितलो रास्त, कितलो जस्टिफायड, कितलो नॉट जस्टिफायड, आनीक ह्या वादाचे कितली कितली वेगवेगळी आंगां आसात आनी वॉट इज द रियलिटी एंड द रियल स्टोरी बिहायंड दिस एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी, तो विशय घेवन आज आमी हांगा भासाभास करतात. स मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आनी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर इतले डायवर्स पॅनल पयली फावट खंयचे तरी एका टीव्ही स्टुडियो भितर येवन इतली डिटेल भासाभास करपाचो प्रयत्न जाता. हांव फटाफट वळख करता अँड देन आय वील ओपन इट फॉर डिस्कशन. पयली आसात ते म्हळ्यार नामनेचे आदवोगाद आनी जे सद्याक लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनाक कायदेशीर सल्लो दितात ते अमित पालेकर. वेलकम टू द शो. दुसरे आसात म्हजे बरोबर तांकां गोंय वळखता ते पतंजलीचे आनी भारत स्वाभिमानाचे गोंय मुखेली डॉक्टर सुरज काणेकर. स्वागत. तिसरी आसात जांचो रोल म्हाका दिसता डिबेट सुरू जातकीर क्लियर जातलो की ते लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन कितले आनी भारतीय जनता पार्टी कितली ते भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी दत्तप्रसाद नायक. स्वागत तुमचें. चौथे आसात ते गोंयांतले नामनेचे सायकेट्रिस्ट आनी दोतोर डॉ रवींद्र अगरवाल. स्वागत तुमचें. पांचवे आसात गोंयचे आदले स्टेट इलेक्शन कमिशनर आनी जाणी काल ज्युडिशियल ओव्हररिचाचो मुद्दो काढला ह्या विशयाचेर ते गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष प्रभाकर बाब तिमले. स्वागत. सव्वे आसात ते म्हळ्यार दैनीक नवप्रभाचे संपादक आनी खूब प्रखरपणान जाणी फाटली 2 दीस ह्या जजमेंटाची समर्थन केलां ते परेश प्रभू. स्वागत. हांव सुरवात दत्तप्रसाद तुजेरान करता बिकॉज यू आर कन्सिडरिंग युअर सेल्फ एज द विक्टीम रायट नाव. कितें दिसता हें पळोवन आनीक वाय आर यू सो पॅनीक बिकॉज इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. कितें चूक आसा तातूंत भितर? प्रश्न हांगा जजमेंटान चूक आसा काय ना ताजेर ना. आमचो जो विशय आसा आय एम युअर रिप्रेझेंटिंग गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन. लेट मी मेक माय स्टँड व्हेरी क्लियर बिफोर वी टॉक एनीथिंग. हांगा आमचे जे ट्रेडर्स आसा सो आमचे एसोसिएशनाचे मेंबर्स आर लुजींग देअर लायव्हलीहूड. सो डेफिनेटली पॅनीक म्हणटा तें जातलेंच. आय वूड नॉट गो इन टू दॅट की वो जजमेंट सारको आसा काय ना, बट आमचे जे एसोसिएशन मेंबर्स आसा गोंयकार आसा गोंयकाराची लायव्हलीहूड हांगा वता आनी एक खूब गरीब लोक हातून इनवॉल्ड आसा. अ व्हेरी फ्यू एस्टेब्लिश्ड पार्टीज आर देर. तांकां व्हडलोसो कांयच फरक पडचो ना. बट चडश्यो विलेजीस इफेक्ट जाता. म्हणजे आतां वास्को आमची सत्तरी तालुका, बिचोले तालुका, फोंडा तालुका, आमची सांगे, केप्यां तालुका, हातून पळय जो हो इफेक्ट जाता हातून सामान्य गरीब मनशाक आज त्रास जाता. सो डेफिनेटली पॅनीक हें म्हणटा तें जाल्लें आसा आनी एसोसिएशनाच्या मार्फत डेफिनेटली आमकां हो विशय घेवचो पडटलो आनी वी आर गोइंग टू फायट फॉर द लायव्हलीहूड ऑफ आवर मेंबर्स अँड ऑल्सो जे आमचे गोंयचे नागरीक आसात. ओके. अमित, यू हॅव गॉन थ्रू द जजमेंट, यू हॅव स्टडीड द जजमेंट. तुजें मत कितें? कारण तूं जरी कायदेशीर सल्लो दिलो जाल्यार तो एक भाग जालो आनी त्याच बरोबर जजमेंटाचो जो भाग आसा वास्तगीर कितें दिसता? सी आय थिंक जो जजमेंट जर सुपरफिशियली किंवा प्रायम ऑफिसर जर वाचत नाही, इट लुक्स व्हेरी एब्झर्ड. आय एम गोईंग लिटल स्टेप अहेड अँड सेइंग दॅट इट इज एब्झर्ड. आज एक हांवें न्यूज वाचलो की देर इज अ लेडी हू हॅज सेड दॅट माय हजबंड इज हुक टू पॉन, सो यू शुड बॅन पॉन. सो वेदर बॅनिंग or prohibition is important or whether you can control things. आता अशें आसा की 500 मिटरान जो सोरो पितले म्हणटा किंवा रिप्लेनिश करतले म्हणटा. सिंपल गजाल घेवया, क्लब्स जे आसा पळय ते हायवेर ना. सपोज टेक माय केस, इफ आय हॅव टू गो टू अ क्लब इन कलंगूट और बागा और एनी एरियाज, म्हाका घरा येवपाक नाका. हांव जर पिवन आयलो जाल्यार एनफोर्समेंट करा न्ही ऑन द बेसिस ऑफ द वे बॉम्बे डीड दॅट. आज बॉम्बेन पोलिसांनी 24 वरां पयलीं भितर बसोवन दवरता, मॅजिस्ट्रेटा कडेन व्हरता आनी फायन करता. इट हॅज कर्टेल्ड अँड देर इज नो डेटा अवेलेबल which says that these many deaths are caused only because of drunken driving. It could be meager compared to all the deaths which have been there. Besides that, the judgment as it bases itself on model policy. Now, if it's a model policy, it is up to the state governments to take a decision. So, as I've read yesterday also, as you have said, judicial overreach over the rights of legislature. Now, Supreme Court is trying. It appears that Supreme Court is trying to legislate in the matter. Now, if that be so, it cannot be done because Constitution itself defines the powers of these wings of the Constitution.
सुप्रीम कोर्टान जर पॉलिसी डिसिजन्स करपाक लागले, सुप्रीम कोर्ट जर डायरेक्शन्स दिवपाक लागले, दॅट टू विदाउट हियरिंग all the stakeholders, liquor being the state subject, all states should have been heard in the matter by issuing notices. So all these aspects of it, when you read it, it looks like a very casual judgment without understanding the aspect of not only the trade, but the lives which are dependent. And only one aspect is considered, deaths are being caused by drunken driving or by consuming liquor because it is available easily. Now that concept or that entire logic doesn't make sense to me as a layman, as a lawyer also. So in my opinion, the judgment needs to be reviewed in the right perspective, considering the opinions of the states after hearing the states, and then making a conclusive finding whether it is really because of this. So Ministry of Transport's policy, which was framed in 2006, will have to be read in consonance with the opinions of the states and also the socio-economic aspects of the people who are dependent on the trade. मागीर सात ताणें मुद्दो काडला ज्युडिशियल ओव्हरीचाचो तुमी घाला. कित्याक दिसता की सुप्रीम कोर्टाक जर दिसलें की फाल्यां सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार ज्यो गजाली एका गंभीर इश्यूचेर करपाक जाय त्यो करना आनी ज्युडिशियरीन स्टेप इन केले शिवाय त्यो गजाली जाग्यार पडची नात, हे जर दिसून सुप्रीम कोर्ट जर कांय पावलां उबारता ते चुकीचें. सी रोड एक्सिडेंट्स पळय आसात, रस्त्यावेले अपघात ते वाडत चल्ल्यात, हातूंत भितर दोन मत नात. दुसरें स्टॅटिस्टिक्स सांगता की आमच्या देशां भितर चार मिनटांक एक रस्त्याचो अपघात जाता. सो रोड एक्सिडेंट इज ए क्रिटिकल इश्यू, इट्स ए मेजर इश्यू विच टू बी एड्रेस्ड. कळ्ळें. आनीक ड्रंकन ड्रायव्हिंग can be a cause of overspeeding and resulting in road accidents. So drunken driving needs to be addressed. And there are many other reasons why road accidents takes place. It may be because of the road itself, it may be because of driver's fault, it may be because of many other reasons. So let us address the issue of road accidents rather than अशें म्हणप की आमी आतां चोर आमकां सापडले, क्रिमिनल सापडले, डेकॉइट सापडले. कोण चोर आनी डेकॉइट्स हे जी पळय 500 मिटरां भितर जी पळय लिकर एस्टाब्लिशमेंट्स आसात ते चोर आनी डेकॉइट्स, तांकां सापडले तांकां मारया, तांकां मारतकर हे एक्सिडेंटा प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सो दिस इज बॅड लॉजीक, दिस इज नॉट टेकिंग द इश्यू इन इट्स टोटल पर्स्पेक्टिव्ह. दुसरे पॉयंट हांव रेज करता तो एक वेगळो, आनी तो असो की ज्युडिशियल ओव्हररीच म्हणल्यार ज्युडिशियल गव्हर्नन्स. ज्युडिशियरीन प्रशासन आनीक म्हणजे सरकारी काम करप काय ज्युडिशरीन आपल्या काम करप, कित्याक फायनली ज्युडिशरी म्हणटा ती इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी एक्सेप्ट लॉ. प्रशासन आनी सरकार म्हणटा तो इज अकाउंटेबल टू द पार्लमेंट एंड द लेजिस्लेचर. आनी आमची पळय विधानसभा आसा आनी संसद आसा, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल. ज्युडिशरी दॅट वे इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी. So 4 judges, 2 judges sitting somewhere can give any judgment, but finally you are accountable to law. ज्युडिशरीची काम कितें? आमची लोकशाये भितर प्रत्येक ऑर्गनाची काम चोरून दिला. ज्युडिशरीची काम की बाकीची ऑर्गन्स इन्क्लुडिंग इट सेल्फ वेदर यू आर वर्किंग विदिन द पॅरामिटर्स ऑफ लॉ. सो जेन्ना हो जजमेंट हांवें वाचलो, हो जजमेंट हांवें 3 फावटी वाचलो, फक्त सोदून काडपाक खंयची कायद्याच्या आधारान हे ज्युडिशरी डिसिजन दिला, न्याय संस्थेन सुप्रीम कोर्टाक खंयची कायद्याच्या आधारान हें दिला, तातूंत भितर म्हाका एकूय कायदो दिश्टी पडना. दिश्टी पडटा तें कितें? रिकमेंडेशन्स ऑफ द नॅशनल रोड सेफ्टी कावन्सिल. नाव नॅशनल रोड सेफ्टी कावन्सिल इज नॉट ए स्टॅच्युटरी बॉडी, नायदर देअर रिकमेंडेशन्स इज लॉ. ते रिकमेंडेशन करतात कित्याक समाजा भितर एक अवेरनेस तयार जावचें आनी सरकारान आनीक संसदेन नाल्यार विधानसभेन ताजेर निश्कर्श काडून ताजेर कायदो करचो. So they are inputs for executive and they are inputs for the legislature. They are also inputs for the judiciary, but not to make law. See, these inputs judiciary can take to buttress their opinion if there is a law at their command. So सद्याक म्हाका तर खंयचोय कायदो आधारान ते केले दिसना. दुसरें ज्युडिशरीज म्हणटा खंयचोय कायदो इफ इट इज अनरिजनेबल, अनफेअर एंड अनजस्ट तो कायदोच जावपाक शकना. सपोज फाल्यां एक विधानसभेन नाल्यार संसदेन एक कायदो पास केलो आनी ज्युडिशरी तर दिसले की जी रेस्ट्रिक्शन हो कायदो इम्पोज करता दे आर अनरिजनेबल, अनफेअर एंड अनजस्ट,
then judiciary says this is not law at all. What is unfair is not law. What is unreasonable is not law. So जेन्ना judiciary असले एक decision दिता which is affecting parties and people and business community, everybody throughout the country, without consulting them, without consulting the state governments. पहिले सद्याक ताणें हातूंत भितर वचपच न्ही आनी गेले जाल्या पासून यू डू ए कन्सल्टेशन प्रोसेस, अदरवायज युअर ऑर्डर इज अनफेअर अँड अनजस्ट. आणि एक निमाणची गोष्ट म्हणटा ती, व्हॉट इज द सायंटिफिक स्टडी इनवॉल्ड इन द 500 मीटर कन्फ्युजन? वाय 500 meters? वाय नॉट 1500? वाय नॉट 2000 meters? म्हणजे जेन्ना तूं ज्युडिशरीन एक डिसिजन दिता, यू हॅव टू बेज इट ऑन रिझन. 500 मीटर आमी कित्याक म्हणटात? सो 501 मीटर चलता. So judiciary cannot afford to decide without giving reasons. It should be reasoned judgment. You are saying that reason is missing in the judgment. No, I am saying judiciary, even if it gives reasons, this is outside the purview of judiciary. ओके. हो एक बाजू आयकली. तुम्ही सामाजिक आणि जो एक ग्राउंड रियलिटी आसा, तुम्ही ताजे कडेन कशें पळयतात? यू सबस्क्राईब टू दिस व्यू और युअर डिफरंट? डेफिनेटली अ डिफरंट व्यू. जे सुप्रीम कोर्टान जजमेंट घेतला आणि जे डिक्लेअर केला आणि ज्या अर्थीन हांव कंटिन्युअसली आमच्या गोंयकारां कडेन पावला, आय हॅव ऑलमोस्ट ट्रॅव्हल ऑल द विलेजीस, आणि म्हाका दिसता स्पेशली गोवान तर तो खूब हायलायट करूं जाय आनी ताजें अभिनंदन करूं जाय की हो आमी घेतला की अल्कोहोलिक. आता जर तर सामाजीक जर तर ताजे जर तर आमी ताजे अशें न्ही की फक्त अल्कोहोलान एक्सिडेंटूच जाता. आज गोव्यान जर तर अल्कोहोलिक मॅक्झिमम जर तर डेथ जीएमसीन जाता जाल्यार इज ओनली बिकॉज ऑफ अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीजीस. आमी जेन्ना ह्या जजमेंटा कडेन पळयता आनी जेन्ना आमचे बार ओनर्स एसोसिएशनचे अध्यक्ष सांगता की आमी ताजे कडेन पळयता की तांकां जॉब किंवा तांच्या पोटाची हें जावपाना, तसोच जर तर आमी वेगळो इश्यू घेवन वचत जाल्यार थोडे फाटले 2 वर्सां पयलीं इलिगल मायनिंगाचेर येताले. आनी इलिगल मायनिंगाचेर इतलो बोवाळ जालो की सगळे जाण इतले सुद्दां व्हडले लोक आयले आनी तांचे पोटाचें जावपाना म्हणून. पण आज जेन्ना आनी तेन्ना आमकां अशें दिसतालें की खरेंच रे बाबा कितें, सो हो पोटा खातीर आमी कितेंय करुया काय असो अर्थ जाता आनी बाकीचें कांयच करपाक शकना काय आमी, असो बी प्रश्न येता. आनी जेन्ना ते येता तेन्ना ह्या जे लोकांक फक्त पोटा खातीर जर तर अल्कोहोल बॅन जावं नये, करूं नये किंवा लिकर बॅन करूं नये अशें जर तर दिसता जाल्यार गव्हर्मेंटान जे कोणाक जी आमची फॅमिली एफेक्ट जाता तांकां ऑल्टरनेटीव कितें तरी दिवचो. आज जेन्ना हांव कुठ्ठाळी प्रॅक्टीस करता न्ही, लास्ट 30 years प्रॅक्टीस करता, जाल्यार जेन्ना ते अल्कोहोलिकची फॅमिली जेन्ना येता आनी त्यो जेन्ना रडटा ते पळयता जाल्यार म्हजे कडेन असो एक वाडो आसा, त्या वाड्याचेर 35 वर्सांचे वयर दादलोच ना. हाजी स्टोरी 15 वर्सांच्यान सुरू जाता. तो भुरगो पिवपाक लागता, तो इतलो पिता की ताका आवय आनी बापूय सांबाळपाक शकना. ताका सुदारचो म्हणून आवय ताका लग्न करून दिता. लग्न करतकूच ताका 3-4 भुरगीं जाता, तरी आसतना हांव पिवपाक सोदिना आनी शेवट ती मागीर विडो जाता. त्या भुरग्यांक बापूय मेळना. हे सर्रास चित्र आमकां दिसपाक येता आनी हाजी कॉज फक्त अल्कोहोलिझम. सो म्हाका दिसता आमी एड्रेस करना हे जीवन म्हणजे कितें, लायफ म्हणजे कितें, हे कित्या खातीर. आनी हाज्या खातीर हो जो मेन जे आमकां एडिक्शन जालां ते एक अनएम्प्लॉयमेंट किंवा स्वता भितर जो स्वाभिमान आसूं जाय ते सगळें गेल्लें आसा. सो आय वेलकम दीस, कित्याक सांग खंय तरी आमी डिसिजन घेवं जाय न्ही. आज जर तर बारीक खंय तरी सुरवात जावपाक जाय. आनी थोडेशें सांगता, आज जर तर गोवाची स्थिती पळयत जाल्यार 15,000 बालां आसा, लिगल धर किंवा इलिगल धर. आज आमी एक्सायज डिपार्टमेंटा कडेन जर तर आमी आरटीओ मागिल्ले की लिगल तुमची कितली आसा ती सांगात, एक्सायज डिपार्टमेंट कुडंट आन्सर मी. सो आज पर्यंत ती टॅक्स कलेक्ट करता ऑन ऑट बेजीस. इलिगल आसा ती बी सांगपाक शकना. गोंयची पॉप्युलेशन जर तर 15 लाख धरली आनी 15,000 बारां धरली जाल्यार 100 लोकांक एक बारो पडटा. तातूंची 50 बायलां जी आसा ती बायलां तुगेली सोरो पिना. तातूंचे युवा जर तर 40% धरले जाल्यार 20 जाल्यार 30 लोकां खातीर आमी एक बार चलोवपाचें काय. आमी जेन्ना उलयता की बार एसोसिएशनच्यो फॅमिलीज त्यो तांकां पोटा पाण्याची वेवस्था जायना. आज 15 लाख जर तर लोक धरले गोंयचे जाल्यार 7.5 लाख बायलां आसा, तांचो आवाज कोण आयकता काय. आमी अशे कितलेशे जाण आसा की आमी जे पिनानी आमी प्रत्येक फावटी ट्राय करता की नशामुक्ती जावची म्हणून, तांचो आवाज एखादे आयकता काय कोण. ओके. बिफोर गोईंग टू दोतोर, ताणें कांय व्हॅलीड मुद्दे रेज केल्यार इन्क्लुडींग ज्युडिशियल ओव्हररिचाचो, लायव्हलीहुडाचो. And you have been very firm with the Supreme Court judgment. Why and how would you counter them? निश्चितपणान ह्या निवाड्याचं स्वागत करता. हाचे कारण अशें की जो विक्टीम आसता, जो एक्सिडेंटान जे लोक मेल्ले आसात, जवळ 1.5 लाख लोक वर्साक मरतात, तर पहिल्याच फावट तो जो मरता त्याच्या घटनात्मक अधिकाराचो उल्लेख तांणी जजमेंटान केल्लो आसा. तांणी म्हणला की कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू लीड अ लायफ ऑफ डिग्निटी अँड सेल्फ वर्थ ही जी आसा विक्टिमाची,
ताचो उल्लेख तांणी केल्लो आसा आनी अशें न्ही की एक्सिडेंटा उपरांत जेन्ना नुकसान भरपाई दिली म्हणजे तो लॉस जो जाल्लो आसता किंवा त्या फॅमिलीक ट्रॉमा जो आसता तो तातूंतल्यान भरून येना हे तांणी मेन्शन केल्लें आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें अमितान जें म्हळें की एब्सर्ड म्हाका तशें दिसना पूर्ण विचारपूर्वक जजमेंट दिल्लें आसा आनी ताचें कारण कोर्टान जजमेंटान म्हणा पळय की द कोर्ट डज नॉट फॅशन इट्स ओन पॉलिसी बट एनफोर्सीस द रायट टू लायफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो विक्टीम जो मरतात निष्पाप लोक जे मरतात रस्त्यांचेर ताची तांणी केल्ले आसा आनी हाका एक फाटभूंय जी आसा न्ही ती लक्षात घेवची पडटली की 2004 पासून हो विशय सुरू जाता हो एकाएकी जजमेंट दिला अशें न्ही 2004 जो तिमले बाबान उल्लेख केलो की नॅशनल रोड सेफ्टी कावन्सील तर तांची रेकमेंडेशन आशिल्लें आनी तांणी युनॅनिमसली डिसिजन घेतलें की हे लिकर जे रस्त्यार जी विकली वता ते एक मुखेल कारण ह्या अपघातांचे आणि तांणी शिफारस केली सरकाराक त्या उपरांत ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे ट्रान्सपोर्ट अँड हायवे डिपार्टमेंट केंद्र सरकारचे तांणी सगळ्यांक एडवायजरी धाडली सगळ्या राज्यांक की तुमी हे शॉपां बंद करात खंयच्याच सरकारान ताचेर पावल उखल्लें ना ताच्या उपरांत सातत्यान एडवायजरी जायल्यात तूं पळयशीत जाल्यार 15 जानेवारी 2004 हो डिसिजन जाल्लो म्हणजे एपेक्स बॉडी ही जरी कायदो जरी तो नासलो तरी ही एपेक्स बॉडी न्ही रोड सेफ्टी संदर्भातली सर्वोच्च शिखर संस्था देशातली तिचे रिकमेंडेशन आशिल्ले एडवायजरी सगळ्या सरकारांक तांणी दिली त्या उपरांत 26 ऑक्टोबर 2007 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज तांणी सगळ्यांक राज्यांक सूचना केल्यो त्या उपरांत सातत्यान निर्देश आयिल्ले आसा 2011 1 डिसेंबराक सगळ्या चीफ सेक्रेटरीक एडवायजरी आयली आनी तातूंत जो तांणी उल्लेख केलो की दर 4 मिनटाक एक एक्सिडेंट जाता हो त्या एडवायजरींतलो तेन्ना 2009 डेटांतलो आणि तातूंत त्याच्या उपरांत 2013 2014 म्हणजे ते केंद्र सरकारा कडल्यान एडवायजरी एक फॉर्मेलिटी कशी येता आणि राज्य सरकार ताचेर पावलाच उबारना हाचे खातीर इतले सामके कडक हे आयिल्ले आसा जजमेंट आयिल्ले आसा आनी एका गोष्टीचो म्हाका उल्लेख करन दिसता की 2015 जी ब्राझिलाक कॉन्फरन्स जाली रोड सेफ्टीचेर जागतीक परिशद ताचो इंडिया इज अ सिग्नेटरी भारतान सही केल्या की 2020 पर्यंत एक्सिडेंट्स 50% रोड एक्सिडेंट कमी करतले हे जो उद्दिष्ट जे आसा तर भारत ताचेर एक सही केल्ली आसा भारतान ताका लागून हे आणि जो हांणी म्हणटात की इतर कारणां आसतात एक्सिडेंटा खातीर पूण सगळ्यात मुख्य कारण जर पळयत न्ही जाल्यार ते सोरो पिवन गाडी चलोवप हे मुख्य कारण आसा ताचे डेटा अवेलेबल आसा आणि जरी म्हणजे अनेकदा अशें दिसता की एक्सिडेंट जेन्ना जाता न्ही ते अंडर रिपोर्टिंग जाता की तुमी इन्शुरन्साक क्लेम हाच्या खातीर ते मेन्शन करनात पोलीस की बाबा तो सोरो पिल्लो म्हणून पूण डेटा जर पळयत आमी तर खुबशीं कारणांक लोक फुडें करतात की रस्ते वायट आसा अशें ना गोंयान जे 3000 एक्सिडेंट जाले 2015 डेटा आसा मॅक्झिमम बऱ्या रस्त्याचेर जाल्लो डेटा आसा बरे रस्ते बरे आसा रस्तो हे कारण न्ही ओव्हर स्पिडींग हे कारण आनी ओव्हर स्पिडींगाचे चडशे कारण जे आहा न्ही ते ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग जे आसा न्ही ते आसा आनी कायद्यान हाका शिक्षा कितें की पयल्या फावट अमिताक खबर आसा की 2000 रुपया कितें फायन आनी 6 म्हयने तुरुंगवास तो बी दोशी थरलो जाल्या सेकंड टायम सापडलो जाल्यार ती फायन 3000 जाता आणि ताका शिक्षा वाडटा पूण एक कुटुंब उद्ध्वस्त जाता एक्सिडेंटांतल्यान एक फॅमिली ताची सगळ्याची ते सफरींग जे आहा ताची आमी दखल घेवचे ना लायव्हलीहूड फक्त हांकाच आसा जे सोरो विकतात तांकाच आसा जे बार ओनर्स आसा तांकाच आसा हाचोय विचार म्हाका जावपा जाय ताका लागून हे जजमेंट जे आसा न्ही आनी तातूंत ताचे बारकायेन जर वचत तातूंत जाल्यार एक बरें डिसिजन म्हाका अशें दिसता आनी सुप्रीम कोर्टाचे हे अंमलबजावणी राज्य सरकारान करुना आतां पर्यंत ताका लागून ही आज वेळ आयिल्ली आसा आता सुद्धा तुम्ही जर पळयशात 15 डिसेंबर जजमेंट जालो आणि एका म्हयन्या भितर चीफ सेक्रेटरीक आणि हाका सांगिल्ले डीजीपी की तुम्ही डेटा तयार करा तुम्ही कारवाई करा कोणेच केली ना आणि ताका लागून लास्ट मोमेंटाक आता सगळे खंयचे तालुका लेवलचेर हे जे सुरू जाला एक्चुअली हे ताबडतोब जावपा जाय आशिल्ले आता इतले 2004 पासून आता पर्यंत कारवाई कित्याक जाली ना ताका लागून म्हाका दिसता ही गरजेचे आशिल्ले पावल ओके यू डील प्रॅक्टिकली अशे लोक जे अफेक्टेड आसा विक्टिम्स तांकां आमी म्हणपाक शकता तुमचो अनुभव कितें अँड हाव आर यू लुकिंग एट दिस जजमेंट I'm looking at this judgment to actually welcome this. It's a very welcome step, and I will be able to speak from the service provider, that is the doctor point of view, the victims, as sir said, the women, children, and as well as जे एडिक्ट्स आसा जे स्ट्रगल करता तांकां अल्कोहोल सोडूंक जाय तांकां खबर आसा पण ते एडिक्ट जाले एडिक्शन म्हणून आतां दुयेंस जाली आनी द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हॅज ब्युटिफुली एड्रेस दिस because one of the most important thing in alcohol consumption is opportunity. तुमकां रस्त्यार बार दिसतलो आनी तुमी स्ट्रगल करता सोडपाक
ओके और तुम्ही डिसाईड केले आयज हांव पिवचो ना तुमकां रस्त्यार बार दिसलो एक दिसलो दुसरो दिसलो थोड्या वेळान तिसरो दिसलो टेम्पटेशन वाडटाच ओके सो अपॉर्च्युनिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स सेकंड थिंग इज टेम्पटेशन you will not have only one bar. The bar of एक ad असतो. There will be one beautiful girl who's going to be sitting, or there's going to be some smart man with two women there. It makes you get tempted. It is attractive. Ads are attractive, and they're all well lighted. We may not have street lights, but the bar lights are always on and lighted. So that is always there. Second thing, when it comes to drinking, is judgment error. कोण एक मनीस म्हणटा ना हांव एकूच पॅक घेतलो. I'll take only one peg and then I will drive. But after one peg, त्याचं judgment कमी जाता. आणि एक घेऊया. Then after that he wants to replenish it after a few kilometers. And then judgment when it comes to driving, when he will overspeeding is because of a judgment error. Nobody wants to meet with an accident. Even the drunk driver asks him, do you want to have accident? Nah. But he makes a mistake of error. That happens because he is drunk. And if Goa is a very small place, and highways make up a lot of the roads. Not only the normal highway traffic which moves in the country, in Goa a lot of other local traffic which is used by family, it is used by people on auto rickshaws, people on two-wheelers, we have a high proportion of two-wheelers. These all people are at risk of someone who is driving. And that's why we hear news is one bus has fallen down, with it 40 people. All those were victims who were there, all 40 families are destroyed just because one person was drunk. So, opportunity, temptation, judgment. And I think Supreme Court has had to step in, and as Sir said, after so many years, is because the local government bodies failed in regulating it. Okay. We as psychiatrist bodies have been saying that there has to be strict regulation. There are countries where they have a similar alcohol culture, in fact much more family culture is there, but they have very strict regulation of drunken driving. How many talaw are actually done drunk driving? I don't think our enforcing department have enough alcometers also to actually regulate. So if there is failure of drunk driving, there is no fear that I can drink and drive. People will drink, and if there is excess because there is a bar nearby, people will drink also. So I'll take Amit and then I'll come. इंटरेस्टिंग गजाली आहात की इतली रिमाइंडर्स धाडले, इतली सगळे प्रोसिजर्स केले, तरी जेन्ना कोण काना मनार घेना तेन्ना मागीर कितें करप? हातार हात घेवन बसप? प्रश्न तो ना. There is a difference between being moral and being legal. Okay. If morally all of them are right, maybe I am wrong. If I am not advocating drinking here. पण ताणी म्हणले 7.5 लाख लेडीज आसा गोंयान, दे आर नॉट कन्सर्न विथ ड्रिंकिंग. म्हणले 7.5 लाखांतले जर एक 2-2.5 लाख बायलां सोरो पिता जाल्यार ती वायट? हो प्रश्न येता. इट इज बाय चॉयस. Alcoholism is another aspect of it. Whether this judgment will curtail alcoholism. 500 मीटरा भायर पिवंक शकना. आता 3 दीस लिकर बॅन आशिल्लो. देर वॉज बिकॉज ऑफ द कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट. जे आमच्या गावान पिवपी आसा तांकां आमी सकाळी 11 पिवल्लेच पळयल्या. खंयच्यान मेळटा सोरो? सो प्रोहिबिशन इज नॉट द सोल्युशन. यू सी द स्टेट ऑफ गुजरात, यू सी केरला, देर आर मोर लिकर डेथ्स. There are deaths due to liquor consumption more in these states than in Goa. If he says that it should be the police machinery, it should be the RTOs who should be more stringent. The law should be stringent, and when it comes to that, so that has to be taken care of more than talking about ban or prohibition. 500 मीटरा भायर येवन पिवंक शकना. ट्रकवाला आपल्या भितर 2 बाटल्यो दवरूंक शकना. He can always keep it. So how this judgment serves that purpose? We are not discussing alcoholism here. We are discussing this judgment of the Supreme Court, which has overstepped. I am saying this, right to life under 21 is one aspect of it. Where is the law? Advisories जे आसा पळय ते Minister of Transport and State Government दिले. But state government also has to take into consideration that liquor per se is not a illicit trade. So why stop it? You have to put controls, curbs. That they have done. There is no liquor advertising which is allowed. You enforce the law instead of curbing a particular trade or curbing a particular way it could be conducted. Police जर check करपा लागले
जाल्यार हाजेर कब येतलो. स्ट्रिंजंट एक्शन घे, 24 वरां बसून दवर भितर. ओके बिफोर गोइंग टू नो आय वेलकम टू यू. तो मुद्दो इंटरेस्टिंग आसा की मॉरल आनी लिगल हातूंत भितर डिफरन्सिएशन करया. मॉरली घडये कांय गजाली बरोबर किंवा चूक आसतल्यो. लिगली सुप्रीम कोर्ट कॅनॉट टेक सर्टन स्टँड्स वेन देर इज एब्सन्स ऑफ लॉ. न्ही हांगा कितें दिसता, हांगा आय थिंक आमी जितले एज्युकेट, आय वूड कित्याक सांग, म्हाका दिसता एक 15 वर्सां पयलीं नवप्रभारूच एक हाडिल्लो अग्रलेख हाडिल्लो की आज आमची डिस्कशनाचेरूच हे इम्पॉर्टंट की आज आमची अशी स्थिती जाल्या की एक ताणें स्टेटमेंट मारिल्लो, भान हरपलेला असंवेदनशील सुशिक्षित समाज. आमी समाजान रावता आनी आमी म्हणटा सुशिक्षितूय म्हणटा. जेन्ना सुशिक्षित म्हणटा तेन्ना अशें बी जाता की भान हरपलेला असंवेदनशील सुशिक्षित समाज. कारण आज आमचो समाज असो जाला की प्रत्येक जाण आपले स्वार्थ पळयता. हांगा आय विल गिव एक्झाम्पल ऑल्सो वन कंट्री जर्मनी की ताका लॉची गरज आसना. जेन्ना ते म्हणटा समाजाक कितें तरी वायट जाता अशें पडटा तेन्ना ते सेल्फ स्वताचेर रिस्ट्रेन करता आनी ते त्या प्रमाणे वागता. तोय बी तो मनीसूच, तोय बी विचार करपीचूच आसा. पण त्या जाग्यार ते अशें कित्याक करता आनी आज आमी अशें कित्याक वावत गेले काय आज? कारण जर तर समाज जर तर पळयत, कारण आमी समाजान रावता. आज एखादे म्हजे कडेन सुद्दां अशे प्रामाणीक बार ओनर्स आसा की ते तांचो बिझनेस करता पण ते पिना, तांचे भुरग्यांकूय पिवपाक दिना, कारण ते सायड इफेक्ट जाणा ताजे. त्या प्रमाणे ते सगळे लॉ ज्या जाग्यार बंद करूं जाय तेन्ना करता. पण आज जर तर हे जर तर एक समाजाक जर तर ताजेर इफेक्ट जाता आनी जर खंय तरी आमची सुरवात जावं हांव अशें म्हणना की बाकीचे बारा तशें म्हणना हांव. कारण आज जर तर 2 दीस पयले आय वूड लायक टू हायलायट दीस टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयिल्ले आनी हे येयल्ले कारण काजूच म्हाका सकाळी फुडें बूज आउट बिहार नाव लँड ऑफ मिल्क अँड हनी. आणि हाजेर तांणी सारखे स्टॅटिस्टिक दिला की वॉट इज डाऊन इन 1 year. 1st of April ताणें ते प्रोहिबिशन केलें आनी वॉट हॅज कम अप आनी हाजेर लायव्हलीहूड कशी बरी जाली आनी हाव दे हॅव अचीव्ड ग्रॉस डॉमेस्टीक हॅपीनेस. सो हांगा मागीर प्रश्न येता मॉरलिटी आनी लिगलिटी. आय थिंक वी आर लिव्हिंग इन अ समाज वेर मॉरलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट. जेन्ना मॉरलिटी लूज जाता तेन्ना लिगलिटी घालची पडटा. जेन्ना ती लिगलिटी सुद्दां जेन्ना जायना न्ही तेन्ना समाज मागीर खंयच्या खंय वचपाक लागता. वो जजमेंट पळय आसा तो अल्कोहोल बॅन करना आनी तो ड्रिंकिंगूय बॅन करना. वो जजमेंट जस्ट रिलेशनशीप बिटवीन तुगेले पिवप आनी ड्रंकन ड्रायव्हिंग आनी रोड एक्सिडेंट्स. म्हाका खबर आसा की अल्कोहोलिझम आनी सोरो पिवप ही वायट गोश्ट आनी ती आनी मोरल्स पळय आसात, मोरल्स चेंज विथ समाज आनी मोरल्स चेंज विथ इंडिव्हिज्युअल्स. सो मोरल्सां वचप नाका बिकॉज तातूंत भितर डिस्प्यूट चड जातात. आतां जजमेंटार तर पळयलो की जजमेंट बिल्ड्स अ रिलेशनशीप बिटवीन तुगेले यू आर ड्रिंकिंग आनी मागीर तूं ड्रंकन ड्रायव्हिंग करतलो, इट इज एस्युम्ड आनी मागीर रोड एक्सिडेंट जातले. सो द होल क्रक्स ऑफ द मॅटर इज ड्रंकन ड्रायव्हिंग. सो वाय डोंट यू अटॅक ड्रंकन ड्रायव्हिंग? Why are you attacking the retail outlets? That is the point there. So आमकां जर रोड एक्सिडेंट एंड ड्रंकन ड्रायव्हिंग तर करपा जाय. सो देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन सोरो पिवन गाडी चलोवप, ओवर स्पीडिंग एंड रोड एक्सिडेंट्स. देर इज अ कोरिलेशन. देर इज एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन बिटवीन सम रिटेल आउटलेट सेलिंग लिकर आनी लोक ती पिवपा वतात आनी ताका लागून रोड एक्सिडेंट जातात. टू फॉलो आय मीन आय फायंड नो कोरिलेशन बिटवीन द टू. आतां हांव स्टॅटिस्टिक्साचे येता कित्याक स्टॅटिस्टिक्स जे पळय कोर्टा मुखार आयला ते हो जजमेंट सपोर्ट करच ना. एक म्हणल्यार कायद्यांक बसना हो जजमेंट, दुसरे स्टॅटिस्टिक्सांक बसना. स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे ते रोड एक्सिडेंट्स इन इंडिया 2015 हे एक पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाचें आनी ह्या जजमेंटा भितर जजान हे स्टॅटिस्टिक्स कोट केला. हे स्टॅटिस्टिक्स सांगता पळोवया. रोड एक्सिडेंट्सा भितर वाड जाल्या म्हण स्टॅटिस्टिक्स सांगता. दुसरे कारण कितें? ड्रायव्हर्स फॉल्ट एक्सिडींग लॉफुल स्पीड. हाका लागून जे एक्सिडेंट पळय जाल्यात टोटल एक्सिडेंटा भितर 62.2% बिकॉज ड्रायव्हर्स हॅव एक्सिडेड देअर लॉफुल स्पीड. फायन. ओव्हर स्पीडिंग 47.9% ऑफ एक्सिडेंट्स आर बिकॉज ऑफ ओव्हर स्पीडिंग. आता ओव्हर स्पीडिंगाक खूब कारण आसात. आमी गृहीत धरून चलतात की ड्रंकन ड्रायव्हिंग ओनली इज द कॉज ऑफ ओव्हर स्पीडिंग आनी आमी जर तर रिटेल आउटलेट बंद केले 500 मिटरां भितर रोड एक्सिडेंट कमी जातले हे आमी गृहीत धरतात. पूण गृहीत धरपाचे स्टॅटिस्टिक्स सांगना. स्टॅटिस्टिक कितें सांगता? जे पळय ओव्हर स्पीडिंग पळय जाला आनी वॉट इज द पर्सेंटेज ऑफ इनटेक ऑफ अल्कोहोल ऑर ड्रग्स 4.2% ऑफ एक्सिडेंट्स. आतां धरया हे अंडर रिपोर्टिंग जाता. फायन.
दिस इज अंडर रिपोर्टिंग. कितले अंडर रिपोर्टिंग? आणि 10% ऍड करूया, आणि 20% ऍड करूया, आणि 30% ऍड करूया, काय आम्ही 80% ऍड करूया, आणि 100% म्हणूया. सो देर इज अंडर रिपोर्टिंग, बट दॅट शुड बी एटलीस्ट सम सेन्सिबल. Do you follow it? Yeah, this is under reporting. No underreporting of death. No, it may no. No. Accident. Right. Complete. Yeah, I'm yeah. complete करतो. Yes. No, I'll complete. एकच पण complete. So 4.2%. Yeah. So finally court वरतो statistics च्या वतनी. I'm saying court has to go by the record before it. Court cannot go by what socially spirited people feel about society. You have to go by the record before it. आणि advisory पळय आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची त्यो स्टेट गव्हर्नमेंटा येत आशिल्ल्यो. So जेन्ना advisory तू कोणी implement करना, then what is the recourse for the central government? Recourse for the central government is to approach the parliament and say that you pass a law. So that law is, and when the law is passed, it will always be with prospective effect, not with retrospective effect. And retrospective effect म्हणजे असं ती पळय establishments आसात ती उरतली. So, because if the law is passed by parliament with retrospective effect, then this Supreme Court will strike down the law as illegal. And it also said that advisory of 2006 also said don't grant any further licenses for liquor vans beyond 220 meters. जे advisory actually, it was not that ban everything or stop. तू माझं एकच मिनिट दिस जाल्यार एकच सांगता. Right, एकच quickly. मिनिट आता एकच मिनिट. आता आम्ही ते ओव्हर स्पीडिंग आणि ड्रिंकिंग म्हणतात न्ही. सकाळ फुडें 6:30 Yeah. 6:30 AM to 1:30 PM accidents occur. Over speeding is there. मधलो टाइम सोडटा लोक पिता दर्या. 4:30 PM to 8:30 PM accidents are there. 14 वर गेली. I can understand ती 10 वरां खातीर मे बी ओव्हर स्पीडिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ लिकर. तशें जावपाक शकना. बट आय गिव्ह दॅट पॉयंट. वॉट अबाउट द एक्सिडेंट्स अँड ओव्हर स्पीडिंग and reckless driving during all this time? Okay. So if you are thinking of road accidents, think properly. Okay. पण हांव स्टॅटिस्टिक्स सांगता म्हणजे तांणी जो उल्लेख केलो तर तातूंत आमच्या देशान दर लाख लोकां फाटल्यान 40 एक्सिडेंट जाता. 77% ड्रायव्हराची फॉल्ट आसता. आनी हाचे म्हाका तरी अशें कारण दिसता की ओव्हर स्पीडिंग आनी बाकी कारणां परस पिवन चलोवप हें मुखेल कारण आसा. हाचे कारण सदांच 400 लोक मरतात एका दिसाक. गव्हर्मेंटाचो डेटा तांणी जो रेफरन्स दिलो न्ही तातूंतल्यानूच रोड एक्सिडेंट्स वाडल्यात. 2014 वर्साक 4,89,400 आशिल्ले 2014. 2015 5,01,423 म्हणजे 2.5% रोड एक्सिडेंट वाडले. डेथ 2014 1,39,671. 2015 1,46,133 4.6% वाडले. इंजर्ड वर्साक 5 लाख लोक इंजर्ड जाता एक्सिडेंटांतल्यान. आणि दर लाख लोकां फाटल्यान जे मरतात इंडियन प्रमाण आसा 11. आणि सगळ्यात वर्स्ट जगान म्हणतात ते रशिया. रशियान 19 लोक जर वर्साक मरतात जाल्यार इंडिया इज द सेकंड लास्ट हे की एक्सिडेंटाच्या बाबतींत. ही स्टॅटिस्टिक्स जो अमितान उल्लेख केलो की जजमेंटान कितें म्हणा की अशें न्ही की बाबा ही 500 मिटराच्या हातूंतले बंद केले म्हणजे सगळे एक्सिडेंट थांबतले अशें न्ही. ते सतत जजमेंटानूच म्हणा. आणि तांणी हें केलां की सरकारान एनफोर्स करपाक जाय. कायदो जो आसा तो पाळपाक जाय. हे जजमेंटानूच ताचो उल्लेख केल्लो आसा. आणि एक जी काणेकर बाबान सांगली न्ही ताच्या संदर्भान घटनेचो तांणी दाखलो दिला. घटनेचे कलम 47 की इट इज अ ड्युटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अँड स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग अँड टू इम्प्रूव्ह पब्लीक हेल्थ. जो नैतीक मुद्दो जो आसा तो सुद्धा तातूंत घेतिल्लो आसा. म्हणजे अशें न्ही की बाबा कोणाक तरी हे करपा खातीर टार्गेट करपा खातीर अशें जजमेंट ना. विचारपूर्वक दिल्लें आसा. ताचो सगळो बॅकग्रावंड जर पळयत न्ही जाल्यार खरेंच एक समाजाच्या हिताचे अशें Before going to uh, Dr. Prasad, yeah. Just two points. One is to respond to what you said की जेन्ना आतां इलेक्शना खातीर अल्कोहोल बंद आशिल्लो तेन्ना लोक सदां पिताले. बट आय टेल यू फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स एंड माय मेडिकल कोलिग्स जेन्ना अल्कोहोल बंद आशिल्लो त्या दिन सोरो मेळनालो कितलेशे लोक हेल्प घेवपाक फुडें सरले आमचे कडेन. सो आमच्या क्लिनिकान जे लोक अल्कोहोलिक्स एंड देअर फॅमिलीज आर कमिंग इन्क्रीज. सो मेनी पीपल दे आर प्रिवियसली नॉट कमिंग to take help, they are coming. So actually banning alcohol or prohibiting alcohol did have beneficial effects. And as sir has said in the example of Bihar, there is no perfect solution. Prohibition has always been debated, but till now the data and the collective evidence has shown that prohibition is the only thing which works the maximum when it comes to alcohol problem. Second thing, they taking that argument, if moral and legal, why is it that tobacco and products are banned 100 meters around schools and colleges? Why is tobacco not available in hospitals? Same reason, no? If it's moral, you control the consumption of tobacco, no? Why are we
banning the sale. With liquor outlets also. So why are we banning the sale? But nobody questions that. Nobody questions selling of tobacco for 100 meters around alcohol, because we know it is good. If it is not easily available, people will less likely to consume. So similarly, yes, for 100 meters banning is not really going to stop it completely, but it's definitely going It's a to... deterrent effect. It's a deterrent. Okay. Harm minimization. Yes. आता ताणें टोबॅकोचें एग्जांपल दिलें. All sorts of restrictions are put on the tobacco industry with regards to advertisements, hoardings, सगळें. म्हणल्यार आज म्हाका दिसता सिगरेट पिणारो पिताच. सिगरेट कन्झम्पशनान कांय म्हाका दिसता कमी जाल्लें ना आफ्टर ऑल दीस थिंग्स. दोतोरा पब्लीक प्लेसीस स्मोकिंग पयलीं जशें दिसता पब्लीक प्लेसीचेर जाला म्हणल्यार जो पिणारो आसा म्हणजे सिगरेट ओडणारो आसा तो खंय ना खंय वचून ओडटा. दिस इज वन पार्ट. सी लेट मी मेक माय पॉयंट. Yeah, let him complete and I'll Let him make his point. विथ ड्यू रिस्पेक्ट दोतोरान जशें म्हणलें की ताजे कडेन पेशंट्स येता तांच्या फॅमिलींचो सुद्दां कन्सर्न घेवन फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स जर आमी समज एक म्हयनो बंद दवरली सगळीं हायवे वयलीं इज दर अ गॅरंटी दे आर ऑल एडिक्टेड पीपल ते बंद करतले पिवपाचे. हायवे वयलींच जर आमी वायन शॉप्स आनी बार्रां बंद केली जाल्यार तो कंज्युमर जो आसा तो बंद करतलो. 500 मीटर फुडें वचून ताका घे म्हणून शॉप्स आसा. सो एकाच सेक्शनाक हांगा पनिशमेंट मेळटा आनी बाकीचे बेनिफीट जातले. हो सेल तांकां ट्रान्सफर जातलो. इट्स नॉट दॅट म्हणजे सी वॉट दे आर टॉकिंग ऑल एथिकल टॉक्स येस वी वेलकम इट. वी आर नॉट ओपोजिंग वॉट यू ऑल आर सीइंग. आमचे परेश बाबानूय सांगलें की डायरेक्शन्स आयलीं बट गव्हर्मेंट्स हॅव नॉट एक्टेड. वी ourselves as association has been telling the successive governments for the last 15 years की लायसन्साचेर कंट्रोल दवर म्हणून, which has not happened in the last 15 years. आमी स्वता सांगताले की खंय तरी ही पळय जी एक्सेस लायसन्स दिवप चल्ल्या ही बंद जावंक जाय. कोण तरी कितें पॉलिटिकल रेकमेंडेशन हाडटा ताका लायसन्स काडून दिवप वता. लायसन्सीस चड जाल्या हाजेर देर इज नो डावट. गोंया खातीर जी 13,000 लायसन्सीस आसा कोणे तरी तुमच्या मदीं म्हणलें की ऑफिशियल आसा आणि ना, दर ना, ना. 214 फाटल्यान एक येता. somebody among you all said that excise department doesn't have the figures. Excise department very much has the figures. There are 13,000 licenses in Goa, out of which 11,000 are bar and restaurants and 2,000 are wholesalers and retailers like us who are selling in packed bottles. आता फाटली 15 वर्सां regularly the last government also, the previous government also, association has been telling them ki licenses चड दिवप चल्ल्या. A lot of people from Haryana especially are coming and opening their trade here. People from Rajasthan are coming and opening their outlets here. But nobody has listened to our suggestions. Licenses दिवप चल्ल्या. Lot of non-Goans have come into the trade in Goa. दुसरें तुमी जें म्हणलें हाजें तें बिहाराचें जें एग्जांपल दिलें. सी गोवा इज वन स्टेट वेर देर इज 95% ऑफ लीगल ट्रेड अँड प्रोबेबली 5% ऑफ इलिगल ट्रेड जी घरांनी एक विदाउट लायसन्सीस बारां चलता. बट बिहार इज वन स्टेट वेर देर इज 90% ऑफ इलिगल ट्रेड अँड 10% ऑफ ऑफिशियल लायसन्सीस गिवन. सो ती 90% ऑफ जी इलिगल ट्रेड जाल्या न्ही ती आज बंद जावना, ती चालूच आसा. आणि बिहार इन प्लेसीस लायक बिहार, उत्तर प्रदेश, मोर देन द IMFL इन द फॉरेन लिकर, इट इज द कंट्री लिकर विच इज प्लेइंग अ मेजर इफेक्ट देर. गोंयान हो कंट्री लिकर फॅक्टर ना. आनी जो मनीस हांगा लिगल सगळें विकता, लिगल पद्दतीन बरो क्वॉलिटी अल्कोहोल विकता, आज ताजेर हो खंय तरी अन्याय जाता असो आमकां दिसता. एट द सेम टायम जे रोड एक्सिडंट्सान ज्यो फॅमिली उद्ध्वस्त जाता, we are no way supporting that. We are also with those families who are losing lives in road accidents. But हे काम म्हाका दिसता पुलिसांचे RTOचे, because they are not performing, आमची शॉपां बंद करून उडप हो अन्याय आसा. Either you ban it completely. The solution is that you ban alcohol completely in Goa. That is the solution. You just cannot take a section की बाबा ह्याच लोकांक भायर दवर आणि others can thrive in their business. This is wrong. प्रमोद एकच पॉईंट हांव सांगपाक सोदता की बिहाराचे जशें सांगलें आनी इट इज नॉट अ रेग्युलर लिकर विच इज सोल्ड. बिहार गव्हर्मेंटान सांगलां कितें, बिकॉज ऑफ विथीन 1 year दे हॅव सेव्ड अबाउट 5,000 crore rupees. म्हणजे फॅमिलीज हॅव सेव्ड अबाउट 5,000 crore rupees आणि तांचे जे सेव्हिंग आसा न्ही ते इन्क्रीज जाला आनी दॅट सेव्हिंग इज यूज इन अदर वे, इन अ नायस वे. आनी गव्हर्मेंट हॅज लॉस्ट 5,000 crore rupees in 1 year. That means it is not a illegal liquor that is. Otherwise, government would have never
lost 5,000 crore rupees. as excise revenue. On as far excise. as Bihar is concerned, Bihar is a very big state. You cannot compare those figures with Goa. Biharची एक district will be as big as entire Goa. So we cannot compare those figures. Whereas I can tell you confidently, जो addicted Bihari, जो resident असतलो, has he stopped drinking? That is my question. Okay. सी जेन्ना आमी वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पळय आसा ती चुकीची आसा म्हणटात तेच वेळार आमी अशें सांगपाक सोदनात की गोंय म्हणटा तें एक अल्कोहोल स्टेट आनी लिकर स्टेट म्हूण ग्लोरिफाय जावची हे आमी म्हणच नात. दुसरें अवेलेबिलिटी कमी जात जाल्यार हे पळय सोशल इवल पळय आसा अल्कोहोलिजम ऑर टॉबॅको तें कमी जाता हे इज सायंटिफिकली ऑल्सो प्रूव्ड. देर इज नो डाऊट ऑन इट. आता आमी डिस्कस करतात ते हो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ती कायद्या धरून आसा काय ना दुसरे आणि ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर काय अल्कोहोल बॅन करना. आणि सी ह्यो सोशल इवल्स पळय आसात वेदर इट इज टॉबॅको ऑर अल्कोहोल सोशल इवल्स म्हणटा ती वी कॅनॉट सॉल्व देम बाय बॅनिंग देम. हाजेरूय म्हजें मत हें क्लियर आसा. यू जस्ट कांट बॅन देम एंड या मागीर नाका आशिल्लीं मरणं वाडटात बिकॉज यू बॅन देम इलिगल ट्रेड आणि इलिगल ट्रेडांतल्यान तितली मरण मागीर जातात. या सो इट इज त्या शिक्षणांतल्यान आनीक म्हणल्यार समाज सुदारणा जी पळय आमी पळय करतात तातूंतल्यान हें जावपाचें. सो आय एम नॉट जस्टिफायींग अल्कोहोल ऑर लिकर एट ऑल. वॉट आय एम सेयिंग इज सुप्रीम कोर्ट should not step into this kind of a order because it is outside your purview, outside your domain. जी पळय यंत्रण पळय आसात आमची लोकशायेक विधानसभा आसा नाल्यार सरकार आसा ताजेर हांणी निर्णय घेवपाचो. एक इंटरेस्टिंग पॉयंट आजो दत्तप्रसादान काडिल्लो की अल्टिमेटली तुमकां एनफोर्समेंटाचो इश्यू आसा, तुमकां आरटीओचो हे आसा किंवा पुलिसांचो आसा किंवा अल्कोमिटरांचो इश्यू आसा जंय तुमचे कडेन सक्षम यंत्रणाच ना हाजेर कंट्रोल दवरपा खातीर. ते करपा सोडून तुम्ही सद्याक सांगतात की तुगे तकली जड जाल्या सो आपूण ते तकलीच कापता म्हण, आपूण तुका गुळी दिवपाना, आपूण तुका वखद दिवपाना. हांगा वखद दिवपाची व्यवस्था आसा, तूं म्हणटा आपूण फार्मासी उगडपाना, आपूण ते तकलीच कापता म्हण. इज दॅट द इज दॅट प्रत्येक ट्रक ड्रायव्हराक बस ड्रायव्हराक ताका आपलो बॅच वर्सान वर्स रिन्यू करचो पडटा. विदाउट प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेशन हे आरटीओ वाले कशे तांचे बॅच रिन्यू करता आख्ख्या देशान हाजें उत्तर दिवपाक जाय न्ही खंय तरी. निश्चितपणान धातले जर 5 मर्डर सूर्य घेऊन जाल्यार सूर्य बंद करपाचो विकपाचो हो लॉजिक घेऊन सुप्रीम कोर्ट चालला. अवेलेबिलिटी कमी केलेले मर्डर्स कमी जातले. तो फाल्यां आनीक कसलो वेपन घेतलो. किचनान मेळटा. Totally right that it is failure of regulation has resulted in this. Like few years back, failure of mining regulation resulted in such a big ban for which everyone got affected. So somewhere that what point which sir is saying, morally we need to actually regulate ourselves, like how example of Germans, then today we will not be sitting at a hard-hitting judgment. But I think the focus coming to is should be rather than not saying judgment is wrong or not, is how to rehabilitate these people. See, what I you are not in favor of the going for a review petition. प्रमोद You are saying this. No, This no, he's judgment making is a very totally no, right. he's making a crucial point. प्रत्येक फाटी जर्मनी येता म्हणून म्हाका एकच सेंटेन्स सांगता. या जर्मनी एवरीबडी स्टार्ट्स डे विथ द बियर. No, but- Everybody in the morning. No, no. खंयचे वाजया? No, I'm not talking about Germany. Germany. Generation घेऊन वच्ची न्ही No, 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 I'm Germany. not- he's making a very crucial point. Maybe But अशे भाव 500 किती वर्षां आहे? पासून- So you go anywhere they start. Sir, Dottor is making a very crucial point. He is saying let the after wrong this message order, not go to people. after this order, he is making a crucial point that the focus should be on the rehabilitation. So you are saying they should not challenge the judgment. You are saying they should not go for a review. I am saying that they should actually focus their energies on rehabilitating these people, the bars, away from the highway. That should be the focus. And take Spend it your to energy villages there. and increase practice. drinking in the villages No, that is why That is not the either solution. leading It is not about increased drinking. alcoholism, whether it will decrease. तुम्ही तुमचो हांगा कितें विशय Beyond आसा 500 तुम्ही हांगा meters all एथिकल villages टॉक only. घेवन हांगा ह्या जजमेंटाचेर हें करता. सी वॉट यू ऑल आर टॉकिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आय एम नॉट डिबेटिंग ऑन वॉट पॉइंट्स यू ऑल हॅव पुट फॉरवर्ड बट विथ इन रिगार्ड्स टू दिस जजमेंट इट इज रॉंग. तुम्ही पळय जे मुद्दे ह्या जजमेंटाचेर Drinking of wine हें also करता plays ते a role चुकीचे in आसा. the social strata of Goa. It Agreed. is not. It is religiously or otherwise also. So drinking per se, it cannot be a ground to say that morally it हय is. म्हणल्यार it is दुसऱ्याचो जीव wrong. आमी घेना न्ही. आणि दुसऱ्याचो जीव तो ट्रक ड्रायव्हर घेता, बस ड्रायव्हर घेता, तो पिऊन Who is चलयता. making it available to him? गोंयासारखे लहान जर आमी सामकेंच बंद केला
ज्या मनशाक पिवपाक जाय तो खंय वचून घेतलो. Okay, ना, okay. Exactly. No, But but it one says- minute. it says- We'll take the point and I'll come to नाही, it. Yeah. गोंयासारख्या इतल्या लहान राज्यान जशें दत्तप्रसादान सांगले की ऑफिशियल आंकडो आसा 7,000 तो म्हणटा 13,000 बार्स आसा म्हणजे कितले 15 लाख लोकसंख्येच्या हातून 13,000 बार म्हणजे इतल्या मोठ्या प्रमाणात हांगा गरज खरी आसा. ही जी हाका हांवें शब्द वापरिलो की बेबंदशाही इतले वर्सां टुरिजमाच्या नांवा सकल सगळ्या रस्त्यार रस्त्यार बार तुमकां पुडीचेरीचे उदाहरण आसा. तांचे कोर्टान तांकां ताशेरे ओडले कित्याक ओडले केरळान प्रोहिबिशन आसा पुडीचेरीक 1 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचेर 65 बार. थंय हे जे कितें आसा न्ही गोंयान इतली वर्सां आतांच्या सरकारांनी कितें केलें प्रत्येक राजकारण्यान आपल्या लागींच्या बारांक लायसन्सां दिवन उडयली तातूंतल्यान ही सगळी बेबंदशाही आयल्या. सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट क्लियर आसा ते कितें म्हणटा की विजिबिलिटी आसपा जायना. जशें दोतोरान हें सांगलें की 500 मीटर आनी इतले स्ट्रिक्ट तांणी सांगिल्लें आसा की रस्त्याच्या आउटर सायडी पासून 500 मीटर इवन सर्व्हिस रोड आसत जाल्यार ताच्या पासून 500 मीटर म्हणजे ताची जाहिरात सुद्धा आसपा जायना. पंजाब Dattaprasad is a very simple point. Right. No, no, It is not 7,000. Official figures are 13,000. 13,000. Okay, official Not figures are 13,000. 13,000. So unofficial असं figures will आणि be more वाईट, than that. आणि वाईट, Yeah. हय. No, no. He is a very interesting point. तागेलो पॉइंट कितें आहा की तुम्ही 500 मीटर मेरेन आमकां सांगतात की हे काडात म्हणून लिकर आउटलेट्स आणि तुम्ही कितें म्हणटात की तो मनशान वचपाचे 500 मीटराचे नाही, भायर ते- आणि तो ताजे भायर रस्त्या बाराचेर किंवा वाईन शॉपाचेर घेवपाक शकता. जजमेंटान सुद्धा ते मेन्शन केल्ले आसा. हय. ताका लागून एन्फोर्समेंटाचो आग्रह जजमेंटान धरिल्लो आसा. दोतोरान जशें सांगलें की जो टेम्पटेशन जे असतात न्ही गाडी चलयतना वाटेक रावून खावन पिवन सोरो पिवन वचप हे रोखपा खातीर जजमेंटान हो हें केल्लो आसा. म्हणजे दिसपा जायना ते गाडी चलयतना टेम्प्ट जावपा जायना. ताका लागून पंजाब गव्हर्मेंटान युक्तिवाद असो केलो तांच्या वकिलान की आमचे एलिवेटेड हातूंतल्यान म्हणजे वयल्यान फ्लायओव्हरा वयल्यान गाडी वता सकयल बार आसलो कितें हरकत आसा तर थंय आनी रेव्हेन्यू मेळटा स्टेटीक हें कारण जावपाक शकना. सुप्रीम कोर्टान क्लियर हें केल्लें आसा तांकां की अशें तुमी करपाक शकना की तुमी बार सकयल हें करून म्हणजे वयर एडवर्टायज ताची करतले आनी बार सकयल दवरतले अशें आसपाक शकना. म्हणजे हे दुसरे कडेन स्थलांतर हो जो भाग आसा ते बॅन करना. सुप्रीम कोर्टान बंदी घालूना की दुसरे कडेन तुमी व्हरा पूण रस्त्यार वतना ताका टेम्प्ट जावपा जायना. ओके ना ती जरी गोंयचे जे हायवेज आसा न्ही गोंयचे हायवेज आर नॉट सच हायवेज जंय एक फक्त आतां सी इफ यू गो टू पंडिचेरी ऑर माहे फॉर दॅट एक्झाम्पल ट्रकवाल्यांक खबर आहा की बाबा दीस इज अ लिकर हब. हांगा आमी रावतले आपले कितें परचेस करपाक ते करतले हांगा रावतले हांगा पितले. तशें गोंयान खंयचोच स्ट्रेच ना की एक ट्रकवालो किंवा बसवालो थंय रावता आनी पिता. बसीचो जो ड्रायव्हर आसा तो फक्त बसीच्या त्या हायवेचेरूच बस चलयना तो भितरूय वता विलेजीन तो थंय पितलो. So you cannot give that suggestion to Goa. Goa is a different state and the states were not heard while giving this judgment. ओके Every state has a different problem of its own. So तुमचे जे विषय आसा ते हांव परत एकदा सांगता तुमचे विषय व्हॅलिड आसा. सो एक आमकां कॉम्प्रिहेन्सीव लिकर पॉलिसी फॉर्म करपाक जाय स्टेटीक. सुप्रीम कोर्टान आमकां टायम दिवंक जाय एक प्रोबेबली आनी एक वर्सभर आनी गव्हर्मेंटान एक बरी पॉलिसी किपींग ऑल योर इश्यूज आनी आर लायव्हलीहूड टेकिंग इट इन टू अकाउंट हे करून एक आमी सुप्रीम कोर्टाक एक बरी पॉलिसी दिवं. ओके मग एक तांचो मुद्दो तो आहा की द स्पिरीट ऑफ द लॉ आणि लेटर ऑफ द लॉ. यू आर स्टिकिंग टू द लेटर ऑफ द लॉ दे आर गोइंग विथ द स्पिरीट ऑफ द लॉ. Supreme Court is bound to go by the letter of the law and then add spirit. You cannot get a spirit and put body in it. Where is the body? Where is the statute you have gone by? You are giving moral values in your judgment, moral standards in your judgment. You have to read it with law. Today, if we are discussing this judgment, it has to go by this. And Supreme Court has, I feel, has erred when they have gone by the policies and that government should frame these policies. Policy is a domain of the government, whether central or not. You amend the Motor Vehicles Act. It is well within the powers of central government to make stringent laws. And there are stringent laws. So many don't work. Accident death and there are convictions of 3 years or more, suspension of license for lifetime. These are all prohibitions. So if you enforce, I'll come to you. I'll just take. तुम्ही आता लेटर आणि स्पिरीट उलयले म्हणून सांगता हांव. आज पेपराचे हांवें एडवोकेट जनरलाचो ओपिनियन दिलो तो वाचला आणि तागेली सगळी कसरत चल्ली ती त्या शब्दाचेर वेंड म्हणजे हांवें जजमेंट आज सकाळी परतो वाचलो. जजमेंट स्टार्ट्स विथ द वर्ड वेंड वेंड्स आणि वेंड्स ऑन नॅशनल अँड स्टेट हायवेज. आता मागीर वेंड्साचो अर्थ हांवें म्हणल्यार डिक्शनरी पळयलो. वेंड्स म्हणल्यार टू वेंड इज टू सेल आनी दुसरे वेंड्स म्हणल्यार वेर स्मॉल सेल्स आर डन either in a kiosk
or maybe in some other fashion. म्हणटकर आता तू आणि म्हणटकर एजी म्हणटा की हो जजमेंट पळय आसा फक्त व्हेंड्साक लागता. इट मे नॉट एप्लाय टू बार्स बिकॉज बार्स एड व्हॅल्यू. ते तुका ग्लास दितात, ते तुका सोडा दितात, ते तुका कोला दितात. नो, लेट मी कंप्लीट. लेट मी कंप्लीट. No, you are on the interpretation of the state. No, he is on interpretation of the state. No, listen. No. No, he's not saying that. He's on interpretation of the state. Okay. What AG says is this order. We are talking on this order now the Supreme Court. So I'm talking on that order only. Yeah. So it applies to vents on national highways or maybe outlets on national highways and state highways. It does not apply to bars and restaurants. But if you go by the letter of the word, AG is right. But if you go by the intention of the order, AG may be wrong. सेल ऑफ लिकर judgments the Supreme Court मुखार आशिल्ले. One was of the Punjab and Haryana High Court, one was of the Madras High Court. Both referred to liquor vents, which were shops. One was a policy decision by government in Chennai, Madras, and एक पंजाब हरियाणाचे PIL आशिल्ले. Both referred to vents. So it is, in fact, it is possible to bifurcate this judgment. He may be right to say that this was not meant to apply to bar and restaurant. That will also save a lot of trade. Okay. But you agree with this that when you say that vents, तुमचा आर्ग्युमेंट किती आहे की बारा भितर सुद्धा सोरो विकतात. So there is a sale. My argument is We that can roads should convert be the safer. vents into restaurants. नाही, शब्दांच्या Roads खेळात should be महत्व नाही. safer. Yeah. Roads should be safer. Had regulation been proper, today we wouldn't have been sitting on this judgment. To some extent, I think the bars and association is also responsible. They should have some self-regulation. How media has a self-regulating body, they should have a self-regulation where we will not sell to person who appears to be drunk. This should have been. So in some ways, we are also responsible that we let it go for so long, and now it has come and affected us. There should be. So my view is that energy should be concentrated on making roads safer, which would include this judgment as well as an ongoing regulation by the government. Otherwise, 5 years down the line, there will be another similar judgment. There should be. I mean, besides stopping this, we should not, like how on the roads in Goa, on the interior roads, we find those people selling petrol in those Bisleri bottles. Where so tomorrow, after some time, we'll have similarly at bus stops or at truck. For the truck, the same thing will happen. It is eventually bound to happen if we don't actually tie our laces together and we actually make our roads safer. Okay. हो जो मुद्दो हा ताणे जो मुद्दा मांडला नाही की गोयची परिस्थिती वेगळी आसा हाचो विचार त्या जजमेंटान जाल्लो आसा. हांव तुका वाचून दाखयता. द प्रोहिबिशन शॅल एक्सटेंड टू अँड इन्क्लूड स्ट्रेचीस ऑफ सच हायवेज which fall within the limits of municipal corporation, city, town or local authority. आणि त्याचे कारण त्यांनी पुढे दिला की नॅशनल हायवे अँड स्टेट हायवेज शेअर अ कॉमन एक्सपिरियन्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल हाय नंबर ऑफ रोड ऍक्सिडेंट्स. म्हणजे राज्याचे रस्ते म्हणजे कितें वेगळे म्हणपाक शकना. लॉजिक ते सगळ्याक अप्लाय जाता. तो मुद्दो इंटरेस्टिंग असता आणि आणि हे युनियन गव्हर्नमेंटाची जी पॉलिसी आसा ताच्या विरुद्ध भूमिका स्टेट गव्हर्नमेंटान घेवप बरोबर की रोड सेफ्टीच्या दृष्टीन केंद्र सरकारची एक भूमिका आसा 2004 पासून सातत्यान मांडटा. राज्य सरकार त्याच्या विरोधान भूमिका घेऊन वचपाक शकता. तांचो मुद्दो एक आसा. करेक्ट. तांचो मुद्दो एक आहा की मेकॅनिझम फेल जाले म्हणून तुम्ही रूट कॉज म्हणून रूट कॉज ठरयता ते काढून उडयता बरोबर. तांणी सुप्रीम कोर्टान वचचें ताचेर रिव्ह्यू पिटिशन घालची. तांकां पूर्ण हक्क आसा तो. पूण हय तो तांकां हक्क आसा न्ही. पूण आमी रस्तो अडयतले आमी हे करपाक दिवचे ना. आमचे पॉलिटिकल कनेक्शन आसा म्हणून आमी हाचेर गव्हर्नमेंट कसो वचूंक शकता. गव्हर्नमेंट दे शुड गो गव्हर्नमेंट शुड नॉट गो. गव्हर्नमेंट वचपाक फावना. Nobody has used the word political connections. No, So nobody has used the word political connections from the liquor trade. नाही, But definitely जेन्ना कोणाच्या पोटाचेर विशय येता डेफिनेटली सगळे कनेक्शन यूज करप जाता. नो म्हाका एक गजाल सांगात. इन दिस हाजेरच आमी कंक्लूड करूया. रिव्ह्यू पिटिशन ताणें फायल करचें आणि करचें काय ना. अकॉर्डिंग टू मी हय. आता शब्द येयल्लो डिस्कशन येयल्लो ऑन स्पिरीट एंड द लेटर. हय. गोवा इज द हायली एज्युकेटेड स्टेट आणि वेन इट इज अ हायली एज्युकेटेड स्टेट आम्ही दोन्ही आमचे पळोवंक जाय. एक लेटरूय पळोवंक जाय आणि स्पिरिटूय पळोवंक जाय. वेन द स्पिरीट फेल्स आणि जर तर लेटर घट धरून जर तर ते समाजाक जर तर बेसिकली जर तर हार्म जाता देन वी हॅव टू लुक आफ्टर दिस. देन मी लेटरा काय व्हरतून ना. हा कांयच अर्थ ना. सो आय डोंट थिंक दे शूड फायल अ रिव्ह्यू पिटिशन. आणि जे कोणाक एफेक्ट जाता न्ही तांकां आमी सगळे जाण मिळून कशें ताका हे करपाक शकता. तांचे लायव्हलीहूड कशें करपाक शकता न्ही ताजेर focus दवरपाक जाय. आणि आमी वील बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके क्विकली या यू हॅड अ व्ह्यू या क्विकली. 2 sentences. One is the whole issue is on drunken driving. So attack drunken driving
and not the drinking establishments. That's one. The second thing is what I was saying. Yeah, it is the state government should file the petition according to me, because Supreme Court judgment is an encroachment in the domain of the state government. It is an encroachment in the domain of the executive. Not only Goa state government, all the states should file according to me, because it is an encroachment into No, their you power. are saying I'm on legality. state government I'm should not challenge. talking on evil You are from saying alcoholism state here. government should challenge the right of the Supreme Court to give this judgment. Yes, because आणि आम्ही अशें challenge जर करनात, Not it going time- into the merits of the judgment. no merits also you go. but- Merits but- they have to challenge. Fine, but state. You are government- saying you are okay, saying yeah. you are saying yeah. state government should Fine. challenge the domain. domain. Yeah. They should challenge the merits. Why is that? Okay, I Okay. mean, that can be Yeah. both. What's your view? State Why is government that? can also See, challenge the that. livelihood, it is not just the bar license holders' livelihood. It's the livelihood of about 20 families who are dependent on that bar, who are working there, multiplied by number of licenses. So states' subjects are today going to be jobless because there are some 6,000-7,000 bars which are going to be closed. Then obviously it is duty of the state to go and challenge it. It is not that you are advocating alcoholism. It is that you are trying to protect the trade. If environment is getting damaged due to mining, you have not gone. You have gone there to say that it should be resumed. So why not this? Okay. So there has to be curbs. जसं अमिताभ cannot म्हणला be तशें, declared. it is not only the license holder, it is the staff. Their families also have to be taken into consideration. विक्टिम्स जे असतात ते जे मरतात त्यांचे फॅमिलीज तांकां काय किंमत ना, ताच्या खातीर सरकारान काय करचें न्ही. जशे हांचे इंटरेस्ट सरकार पळयता तसे जे मरतात, जे कुटुंबां उद्ध्वस्त जातात, जशे दोतोरान वेगळे सांगले की अनेक कुटुंबां सोऱ्याक लागून बरबाद जाल्या, हाचेर सरकारचे काय कर्तव्य ना. ताका एन्फोर्समेंट हो जो भाग आसा न्ही तो चड बऱ्या तरेन जावपा जाय. जशे दोतोरान सांगले की आतां सबंद गोंयांक 18 अल्कोमिटर आसा फक्त. फाल्यां एक्सिडेंट जेन्ना जाता त्याची जीएमसीन ताका व्हरतात, तांचे कडेन आसा अल्कोमिटर, दोतोर सांगू शकतले की थंय चेक करपाक अल्कोमिटर ना. Blood test करता. तशें न्ही, पूण हे जे आसा न्ही इम्प्लिमेंटेशन जे आसात न्ही ते चड बऱ्या तरेन जावपा जाय. हांव म्हाका दिसता See, taking all, let me make one final Quickly, point. Taking all these points into consideration. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिकर पॉलिसी एक बरी लिकर पॉलिसी हाडून ही सुप्रीम कोर्टाक दिवची आणि जाता तितकी ट्रेड वाचोवपाचो प्रयत्न करचो. प्रोबेबली इवन सुप्रीम कोर्टाचो जो जजमेंट आसा तातूंत सुद्दां ती सगळी कन्सिडर करून एक बरी गोवा कॅन बी द फर्स्ट स्टेट वेर वी कॅन गिव्ह अ गुड पॉलिसी. गुड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. Before you apply for the review petition? It is not. See, There cannot be a government before they But apply for a review आता petition. कशें- one last thing. I'm always agree. See, Dr. going to तशें तुम्ही Supreme Court, accident च्या going जाग्यार to दिला. Supreme Court is a very costly affair. आणि हांगा सादे लिकर ट्रेडर्स आसा पळय ते इनवॉल्ड Okay. आसा. Don't look at me and look at the Gaurish liquor though. trade. There are very, Don't look at yeah, there are Tatma very, Sarnak and Gaurish though. yeah, And absolutely. imagine There are that very these are all small liquor people trade. involved in it. Okay. We are here fighting for them, not fighting for us. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका एक म्हाका खूब बरी गजाल आयल्या की रिव्ह्यू पिटिशन ताणें फायल करचेंच, कारण तो तांचो पूर्ण अधिकार. आनीक ताणें म्हळां की आमकां आयकून घेतलें ना ह्या केसी भितर. यू हॅव फूल रायट टू बी हर्ड. आणि त्याच बरोबर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिकर पॉलिसी जावपा जाय जंय दोन्ही बाजू सांगतात की बाबा ह्यो कितली बारांक लायसन दिता आनी कितली दीस दितले आनी कितली वाडयतले. आणि स्वता असोसिएशन सांगता की ते कप करात, पूण कोणूच आयकना. कारण प्रत्येक कडेन थंय भ्रष्टाचार आनी पॉलिटिकल कनेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान लायसन्सीस दिवप चल्ल्या. जो मेरेन कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिगल पॉलिसी जायना तो मेरेन दोतोरान एक बरो पॉयंट केल्लो की अनेक 5 वर्सांनी हाज्याकी भयानक ऑर्डर येतली जी आमी परत हड्ड्यार घेवन पडटले. अशेंच ती परिस्थिती येवची न्ही. हातूंतल्यान कितें तरी शिकचें आनी आमी मुखार वचचें इतलें दिसता. आयले सगळे जाण म्हाका दिसता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिबेट्स दॅट हॅज हॅपन्ड हियर. सगळ्यांनी विथ स्टॅटिस्टिक्स, विथ थॉट आणि विथ फॅक्ट्स. थँक्स अ लॉट आयले आनी इतली बरे तरेन मतां मांडली म्हण. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.